उटंगराच्या पावसाक लागून फोंड्या कुटी वाठारांत पडिल्लीं झाडां कातरून उडयात अशी सुचोवणी शेतकी मंत्री रवी नायकान उपजिल्लो अधिकाऱ्याक केल्या। कुटी वाठारांतल्या समस्यांचें नियोजन तशेंच उदरगतीच्या कामां विशीं मंत्री रवी नायकान वेगवेगळ्या खात्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली। ह्या बसके उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो। तशेंच कुटीच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनींत नवी पंचायत घर बांदपा खातीर प्रक्रिया जातली अशें ताणें सांगलां। अशी झाडां सगळी मारपाक डिझास्टर ताका सांगला तुमी जे आसा कोणा सांगपा ते तूं सांग ती झाडां मारून दी आयडेंटिफाय करून ताका लिस्ट दितले फोंडा आतां फोंडा फोंडा म्युनिसिपालिटी एरिया ती ऑलरेडी आमची चालू आसतली। आतां आज घडी काणकोण पंचायती एक मोठी हंबर पंचायतीची हांगसर डेव्हलपमेंट आयडेंटिफाय करून लिस्ट डेप्युटी कलेक्टर ते आतां डिव्हिजन 18 सबमिट केला। शिवरेज उरल्या कुट्टी हावसिंग बोर्डा मध्ये उरल्या ना जावन आतां आज जशें ते स्टार्ट जावपाक पळयता डेंगो हेजे संबंदीक 3 जाग्यार सगळे कडेन फॉगिंग करपाचें आनी म्युनिसिपालिटीचे फॉगिंग केलां सगळे कडेन हांगा आसा तेणी तांकां सांगलां तुमचे घ्या 4 मशिनां घेता 4 मशिनां फॉगिंग आतां घेवपाचें 4 मशिनां आतां डिस्कस जाल्यार 3 मशीन घेतले नंतर ते फॉगिंगा पासून ते शिकोवपाक तेजे मनीस येता कशी मारपाची घेवपाची ते तेणी ते फॉगिंग घेतली खंय डेंगो बी जाल्यार रोखडे वचची खंय तरी आसा अशें म्हणटात कुट्टी खांडवारा हय खंय तरी आसा म्हणटात फोंड्या ना फोंड्या फॉगिंग जालां